नमस्कार. पळय प्रुडंट खबरो. मटक्याच्या केशींत बाबू कवळेकाराक थाकाय. बेल बॉन्डाचेर दोगांकय अटकपूर्व जामीन. चल्लो तो तपास पळोवन कोर्टाची पोलिसांची खरडपट्टी. रेशनाच्यो सोसायटी बंद करून सबसिडी थेट रेशन कार्ड वाल्याच्या अकाउंटांनी घालपाचो केंद्राचो विचार. नागरी पुरवण मंत्री म्हणटा फेअर प्राइस शॉप वाल्यांक वाऱ्यार पडूंक दिवचो ना. सांजे अकस्मात ढग दाटून काळोख. गडगड जगलां. थिये लायटीचे स्टेशन ट्रिप. तिसवाडी बार्देशांत आपालिपा. वेधशाळा म्हणटा पावसाळें जालां गरमेन. मान्सून रिटर्नाक अजून 4-5 दीस. इंडियन एअर फोर्साचे हेलिकॉप्टर इंडिया चायनाच्या बॉर्डरी लागसार अरुणाचल प्रदेशांत कोसळ्ळें. 7 जाण सोंपले. 5 इंडियन एअर फोर्साचे, 2 आर्मी ऑफिसर गेले. गांधी हत्येची परत चौकशी करची म्हूण सुप्रीम कोर्टा मुखार याचिका. प्रकरण पद्धतशीर गुटलायलां म्हूण अभिनव भारताचे याचिकादाराचो दावो. सुप्रीम कोर्टान नेमलो सहाय्यक आदोगार. आनी खेळांत फिफा अंडर 17 वर्ल्ड कप सुरू. गोंयांत शेनवारा जर्मनी आड कोस्तारिका, इराण आनी गिनी झूज. मटक्याचे केशींत दक्षिण गोंयचे सेशन्स कोर्टान विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार आनी ताचो भाव बाबलाक अटकपूर्व जामीन दिलो. बाबूक 50,000चे बेल बॉन्डाचेर जाल्यार बाबलाक 20,000चे बेल बॉन्डाचेर अटकपूर्व जामीन दिला. बाबू कवळेकाराच्या घरांत एका रुमांत मटक्याच्यो स्लिपी मेळ्ळे उपरांत क्रायम ब्रांचीन कवळेकार भावांचेर केस रजिस्टर केल्ली. तपास चल्लो तो पळोवन कोर्टान पुलिसांची बरीच खरडपट्टी काडल्या. मटकेचे केशीत बाबू कवळेकार आणि ताचो भाव बाबलाक सध्या थाकाय. शुक्रारा दक्षिण गोंयचे सेशन्स कोर्टान दोगांकूय पर्सनल बेल बॉन्डाचेर जामीन दिलो. Honorable Sessions Court today granted anticipatory bail to Babu Kawalekar as well as his brother Babal Kawalekar. They have been directed to execute bonds of 50,000 and 20,000 each respectively with a solvent surety of a like amount. There are no directions to report at the police station, but the order says that they have to go to the police station as and when they have been called by the police, which they have done earlier. We have always said that we are cooperating with the investigation, and that the direction is that they should not tamper with it. बाबू कवळेकाराच्या बंगल्यात एका रूमात पुलिसांक मोठ्या प्रमाणात मटक्याच्यो स्लिपी मेळिल्ल्यो. बाबून तो रूम ताच्या भावाच्या ताब्यात आसा म्हूण सांगून बाबलाचेर घालें. बाबल पुलिसांक सांगता ताचो कांयच संबंध ना. हे केशीत पुलिसांच्या घाळपणाचेरूय कोर्टान सरकारी तपास यंत्रणेक बरीच उजरायल्या. Substance in the case of the prosecution, that is why this anticipatory bail has been granted. But I am yet to get a copy of the order because probably the court has observed the lapses on the part of the investigation, which we will see in the course of the day. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सावियो डायस. सांजे अकस्मात ढग दाटिल्ल्यान काळोख पडून गडगड आनी जगलां मारूंक लागिल्ल्यान विचित्र वातावरण जालें. पणजेची वेधशाळा म्हणटा सकाळचे गरमे उपरांत दाटिल्ल्या थळाव्या ढगांक लागून पावसाळें जालां. मात हरशीं 8 ऑक्टोबराक विड्रॉ जावपी मॉन्सून अजून कोकणांतल्यान गेल्लो ना. 4-5 दीस खंय लागूं येता. गडगड आनी जगलांचेर थिये स्टेशनांत लायन ट्रीप जावन तिसवाडी बार्देशांत लायटीचो आपालिपा जालो. थोड्यांक शेनवारा फातोड्डे अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल मॅचीचो हुस्को जाला. सांजे 4:30 सुमार भायर अकस्मात असो काळोख पडलो. लायटी मारून ट्रॅफिक चलतालो. गडगड आनी जगलां मारली. पणजेची वेधशाळा म्हणटा चडूच कालोर मारलो काय सांजे एकएकदा थळावे ढग दाटून अशे पावसाळे जाता. जो हमने फोरकास्ट दिया है कि अभी फ्यू प्लेसेस नेक्स्ट 2 डेज जो है लाइट टू मॉडरेट रेन होगा. देन उसके बाद में थोड़ा सा ज्यादा होने का भी पॉसिबिलिटी है. जो आज का जो बारिश हो रहा है दैट इज ड्यू टू लोकल इफेक्ट. दैट इज लोकल इफेक्ट मीन्स ये होता है कि मॉर्निंग में काफी हीटिंग था, देन मॉइस्चर इनकर्शन टुक प्लेस. सो वो जो था उसके कारण लोकल क्लाउड्स जिसको हम बोलते हैं सीबी क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, वो डेवलप हुआ है आफ्टरनून में अराउंड 3 o'clock.
तो वो जो क्लाउड है उसके कारण काफी थंडर एंड गस्टी विंड चलता है। तो हमारा जो नाउकास्ट में हमने वार्निंग दिया हुआ है 3 बजे से, बट ये डेली वॉच करना पड़ता है। मोस्टली ये आफ्टरनून या इवनिंग में ही होता है, क्योंकि डे टाइम पे जैसे हीटिंग होती है और मॉइस्चर रहता है तो ये इवेंट होता है। सो ये अभी 1-2 घंटे के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मानसून का विड्रॉल अभी राजस्थान से तो शुरू हो गया है, बट अभी बहुत स्लो है विड्रॉवल। अभी सम पार्ट ऑफ गुजरात तक ही आया है एंड नॉर्थर्न टिप ऑफ एमपी और महाराष्ट्र। तो गोवा आने में अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो नॉर्मल डेट है अराउंड 8 अक्टूबर, वो पॉसिबल नहीं लग रहा है और थोड़ा पीछे शिफ्ट होगा। तो मानसून का एग्जैक्ट फोरकास्ट तो नहीं होता है कब विड्रॉल होगा, लेकिन वो थोड़ा डिले होगा, अभी पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट 4-5 डेज। शुक्राराक गडगड आणि जगलांनी थिये स्टेशनाची लायनूय ट्रीप जाली। तिसवाडी बार्देशांत लायटीन बरोच आपालिपा केलो। थी फोंडा लायन ट्रीप जाली, ताचो फटको तिसवाडीक बसलो। परत लायन ट्रीप जाताली। थिवी पेडणे लायनीकूय प्रॉब्लेम जालो, ताका लागून कळंगूट नागवा वाठारांत फटको बसलो। हवामान अशेंच उरत म्हूण शेनवारचे फातोड्ड्या अंडर-17 वर्ल्ड कप मॅचीचो थोड्यांक हुस्को जाला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गिव एक ब्रेक।